बरें तर आमी खबर कोत्ताली वेगवेगळ्यो परिक्षा जांतून आमी सुफल जावंक जाय जिवितान वाड आय मेलोंक. आमकां सगल्यांक वाडोवंक आवडटा, आमकां सगल्यांक वाडोवंक जाय, आमचे दुदवांची तांकीन वाडोवंक जाय, आमच्या दोंड्यान वाडोवंक जाय, आमच्यो मनुश्री वाडलेल्यो जाय. येसांनी वाड आय मेलोंक कांयच वायट ना. म्हणजे जर तुका इनाम मेलो ना जाल्यार कसलेंय काम करूंक आगोड जाता जर तूं इनाम मेळपाची अपेक्षा दवरिना. पूण आमी जाणो जावंक जाय की जेन्ना आमी देवाक आमकां उदरगत दी म्हूण मागतात, चड करून जेन्ना तुजी खोशी देवान तुका उजार करूंक आनी तूं ताका एका व्हडा तरेन उजार कर म्हूण मागता तेन्ना तुवें समजूंक जाय की तो तुजी परिक्षा घेतलो म्हूण देव आमकां केन्नाच कितें वायट आसा तांतलें नाडूंक सोदिना. पूण तो सोत्या दिता, केन्नाय संदी दिता आनी केन्नाय वेगवेगळ्यो वस्तू पर्यान तुज्या जिवितान मांडटा. फकत भितर आसा ते भायर काडूंक गरज आसा म्हूण. आनी जॅकोब 1 हातून तो म्हणटा तुज्या परिक्षेन पाशियेंसान राव. जाणो जावन भावार्थाचे परिक्षेन तुजें पाशियेंस दाखोल जातानी म्हटलें ते परी तांणी म्हजे सवे आसल्यो साबार वस्तू भायर काडल्योत. म्हणटच तूं जाणोय आमच्या भितर जायत्यो वस्तू आसात ज्यो केन्ना आमी आसात म्हूण नकलो पासून म्हणटच तूं जाणोय आमी वस्तू करीत वेतात आनी शेकी देवाक जाय ते भाशेन त्यो करीसर. तर हांवें वेगवेगळ्या परिक्षां बद्दल उलोवप केलें. म्हाका दिसता खरेंच बरें. काल रात्री आमी फुडो करपाचे परिक्षे वयर उलोयलीं. तूं जाणो नोय परिस्थितीन पोलापोल काडूंक आमच्या जिवितान व्हड राक्षसांचो फुडो करूंक. आनी आमी उलोयलें डाविडान झुजाच्या मैदानार देंवलो तो पळोवन वचोंक ना आनी हेर कांय बऱ्यो वस्तू. आनी आयज म्हाका जाय तुमचे लागीं बॉक्सोनाचे परिक्षे विशीं उलोवंक, कित्याक जशी हांव खात्रीन हांगा तुमचे कदेल बसून उलयता तुका कांय परिस्थितीचो फुडो करचो पडटलो केन्नाय परत आनी परत. जूय लोक तुका दुखयता वो ती तुका आवडना तसलें कितें कोत्ता वो ती तुका सजमोना जेन्ना तुका जाय ती सजमोंक ती तुका निराशी कोत्तात. केन्नाय लोकांक विस्वासघाताचो पासून अनुभव जाता. हांव ताका जुडसाच्या उमाची परिक्षा म्हणटा. जूय जुडसान जेजूक विस्वासघात केलो आनी तरी जेजून ताका बक्षिलो. जेन्ना आमी बॉक्सोन्या विशीं उलोयता जरी ह्या निरोपाचेर आमी जायतीं उलोवप कोत्तात, गरज आमी परत आनी परत ती ओलोवंक. कित्याक घडयेक ती आमी कोत्तेल्या वस्तू मदें एक आव्हान जावन आसा. तुका कोणें दुखयल्या ताका बक्षूंक सारकें न्हय अशें दिसता. आनी आमचो एक भाग अशें चिंता बरें तांकां ते परिस्थितीन सुटका कित्याक मेळोंक जाय. बरें पळय तांचे खास्ती तुका पडोंक ना. तुवें चड करूंक तुजेंच पळोवंक गरज. आनी तूं जाणा म्हाका आवडटा म्हणून जर कोण आदींच दुखला तर जाल्यार तुज्या जिविताची फुडलीं 10 वर्सां स्वताक दुख्खी करूंक सारिनाका. तांणी तुका कशें दुखवलां तें चिंतून. म्हणटच खरेपणी जेन्ना तूं लोकांक बक्षिता तूं तुजेरूच उपकार कोत्ता. खरेंच ती तांची खबर न्हय, तूं स्वताचेरूच उपकार कोत्ता. आनी म्हाका उगडास आसा साबार वर्सां पाती एका मोगल्याक हांव एक राती इगोर्जेन गेल्ली आनी घडयेक हांव हांगा दुसरे बसकेर मुखेल्या रेंगेन म्हज्या इगोर्जेन बसलेली आनी ते रात्री पास्टरान म्हणलें तो बॉक्सोन्या वयर शिकयतलो म्हूण. आनी हांवें चिंतलें बरें तातूंत म्हाका कसलोच प्रश्न ना. आनी हांवें आयकलें पवित्र आत्म्यान म्हटलें वय तुका आसा. तेन्ना हांव नकलो हांव कोणाचेर रागार आसा जाल्यार. पूण ते रात्री जसो पास्टर शिकयतालो देवान म्हाका प्रकाशवणी दिली कांय वेगवेगळ्या वस्तूंची. एक जी म्हाका उपरांत हावी जाली तो म्हज्या जिवितान एक बरोच व्हडलो विशय आसलो म्हज्या व्हडल्या पुता आनी म्हजे मदें. आनी ताका खूब त्योम जाल्लो तो आसल्यार की हांवें तो जिविताचो एक भाग कसो घेतलोलो आनी ताचो फुडो केलो ना. आनी म्हाका दिसता की लोकां संवय की भिरांत आसा की केन्नाय ह्यो वस्तू संवय जावंक पावतात की आमीच नकळो त्यो आसात म्हूण वो आमकां थावें जायना कितलें म्हत्वाचें तें तांचो फुडो करूंक. म्हणटच आयज हांव तुमकां फकत बॉक्सोनाच्या म्हत्वा वयर शिकयना पूण हांव तुमकां 6 वाटो शिकयता ज्या वरवीं तुका बॉक्सोनें दिसून येतलें. तुज्या खालचान बॉक्सोनें आसना. खरेपणी वस्तू आसात ज्यो आमी कोत्तात. जर कोणाक आमी बोगसूंक ना ज्यो आमी चिंतची पासून ना आमी बोगसूंक ना म्हूण. पूण आमी आयज ताचे लागीं उलयता त्यो वस्तू तुमी खूद पळयल्यार जाल्यार ती तुका एक खुना
की तुज्या स्वताच्या काळजान कितें तरी सारकें ना म्हूण. बाबा, हांव तुका दिनवासता जसो आयज संवसार मुखार वेता, लोकांक तांची सोजमोनी मेवतली म्हूण, तोवूय लोक जांणी बॉक्सोन्या वयर दिल्ली शिकोवन साबार पावटी आयकल्या आसतली. हांव मागता तुवें आमच्या काळजान वस्तू उक्त्यो करूंक, ज्यो थंय आसूंक फावना आनी आमकां आदार दिवंक. आयज तुजें सवय नितोल जावच्याक आनी सारकें तें करूंक तुज्या न्हय कांय सैरीगती आसात जाचेर आमी मजबूत नात. तूं खरेंच त्या मनशा सवय बरें वागूंक प्रयत्न कोत्ता, पूण ती परत परत तुका सोतायतात. आनी तूं जाणा आमकां सगल्यांक तसलीं मनशां आमच्या जिवितान आसात आनी ती सँड पेपरा पोरी वो तो लोक जांचे सवय आमी मोगाचे चालीची येसाय मागतात. म्हणटोच आयज सकाळीं हांव चिंतालें, हांवें चिंतलें बरें म्हाका जेरुलाचे पोरी प्रवाचन दिवंक नाका. जर कोणाय बदल म्हज्या काळजान कितें तरी आसा जाल्यार ताचो फुडो करूंक गरज. तर हांवें अशें म्हणलें, देवा तुजा न्हय हांवें कोणाक बोगसूंक ना अशें न्हय, पूण तुजा न्हय कोण आसा जाल्यार आनी तूं थंय थंय 3 ल्हान तिड्डूक हाडपी जागे आसले आनी हांव खरेंच सोत मानिना हांवें कोणाक बोगसूंक ना म्हूण, पूण हांवें देवा थंय वावरूंक गरज बॉक्सोन्या दिना असल्या परिस्थिती भायर रावंक. कित्याक असल्यो स्थिती आसात जंय ती अशींच म्हणजे आसोंक जाय तशें जाता. म्हणजे तातूंत जायत्यो स्वताच्यो वस्तू आसात, तुजा न्हय तुका आनी ह्या मनशा बरें पडना म्हूण, पूण कितेंय जावन ताचे भोंवतणी गरज तुवें आसोंक आनी ती थंय आसोंक तुजें सरशें आनी तुका परत परत तुका बोगसूंक पडटा आनी तांतलो एकलो देव न्हय तुवें जाणो जावंक जाय. न्हय म्हूण म्हजी एकूय भुरगें न्हय, त्यो दुसऱ्यो परिस्थितीत तुजा न्हय जातून हांव मिसळ आसली. तर म्हाका फकत जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक की घडयेक तुज्या जिवितान कांय लोक आसतलो जांकां तुवें परत आनी परत आनी परत आनी परत आनी परत बोगसूंक पडटलें. पेद्रू म्हणलें कितले पावटी तेच चुकीक हांवें म्हज्या भावाक बोगसूंक जाय. अनोकलो पेद्रूच्या मनान कशें आयलें तें ताणें म्हणलें 7 कुरेक तो ते मेरेन 7चेर आसलो आनी तितलोच वचोंक तयार जालो. पूण जेजून म्हणलें ना, 70 पावटी 7 आनी खरेंच बायबलींत 7 आंकडो एकदम बरो. म्हणटोच तो फकत म्हणूंक सोदी जितले पावटी गरज तितले पावटी. पूण तुज्यान अशें मातशें म्हजें आयकात, आयज तुका ताकोना क्रोध मनान धरूंक नाका न्ही वो बॉक्सोन्या विरेत तुज्या काळजान रावंक, कित्याक तें तुका आत्मीकतायेन सामकेंच गोडोळ कोत्तेलें चिंतीन येजो तितलें. तर मातेव 5:8 हांतून म्हणटा काळजान नितोल ती सुभागी ती देवाक पोलेतेली. आनी मुन्यो 4:20 म्हणटा आनी कसलेय वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. तो चड म्हत्वाचें आमचें काळीज नितोल आनी सारकें धरूंक. काळजान नितोल ती सुभागी ती देवाक पोलेतेली. हाचो अर्थ कितें? म्हाका दिसता हाचो अर्थ तुज्यान देवाक बरे भाशेन आयकोंक जातलें. देवाची हाजिरी विशीं तुका खात्री जातली. ताची सवय तूं खरी लागशिल्ली सोयरीगत भोगूंक पावतलें. पूण जर आमी काळजान नितोल ना जाल्यार आमी ती चाल आमच्या देवा सांगाता घेवंक जातली. ती आमी सोडून दितात. फकत आमकां जाय ह्यो बऱ्यो दिसना त्यो वस्तू आमच्या भितर धरूंक. तुज्या काळजान एक राक्षस निर्दय नांवाचो आसा. थंय भितर क्रोध नांवाचो एक राक्षस आसा. काल रात्री आमी आदींच निर्णय घेतला की आमी राक्षसा सरशिल्ली धांवची ना, आमी ताचे विरुद्ध धांवतलीं. देखून आयज हांव हें म्हणटा, परवाना तुमी कितले पावटी तें आयकलां जाल्यार म्हज्यान तुमकां पुरी खात्री दिवं येता की आयज आमी ह्या रुमान ओदीक लोक आसा जांच्या काळजान कोण विरुद्ध कितें आसतलें नासतल्या परस हांव तें ताचें नीट करून म्हणना. खूब काल जालो हांव हें करीत आसा आनी हांव जाणो म्हाका अदमास गमला आनी हांव जाणो आयज म्हज्या ह्या वयर उडोवंक प्रवाचन करूं येता म्हूण. आनी शेवटाक जांकां ह्या भागान मागण्याची गरज ती उबी रावंक आनी चड लोक बसलो मेळपाक ना. आनी इगोर्जेक हांव सांगता आमी ह्या विशीं कितें पूण करूंक जाय. आमी ह्या विशीं कितें पूण करूंक जाय. बायबल म्हणना देव तुज्या काळजाची राखोंक करूंक एक व्हडलो आंज धाडटलो म्हूण. तो म्हणटा कसलेय वस्तू परस तुजे काळजाची काळजी घे कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. तर आमी शिकोंक जाय वळखूंक ही वायटां आमच्या भितर सोदतना आनी जीं पावलां देव आमकां घे म्हूण सांगता ती पावलां आमी रोखडींच मारूंक जाय.
तुझ्या दुस्माना पासत तू मागता, तू बॉक्सोने दिता, तू विसरता, सोडून दिता, पाटी घालता. हाचो अर्थ कितें? विसर घालूंक, सोडून दिवंक, पाटी घालूंक एकदम सोंपें. ताका ओदीक आत्म्याचें रूप दिनाका, ताची सोजमणी अशी. ताचे विशीं चिंतपाचें बंद कर, उलोवपाचें बंद कर. इतलेंच. तुज्या मनांतले भायर काड आनी तुज्या तोंडांतले भायर काड. गरज ना तांणी तुका कितें केल्लें तें परत आनी कोणाक सांगपाची, परत आनी परत एसाय करपाची गरज ना. जितले वेगी तूं विसरता, सोडटा, भायर घालता, तितलें सोंपें तें जातलें. जितलें ओदीक तुका तुजे भितर रीग घेवंक दिता तितलें ओदीक भायर उडोवंक कठीण जातलें. आतां हांव तुजें सांगता खेळ खेळलो ना आयज म्हणजे हांव तुमकां सांगता तुमचे काळजान भितर खूब खूब क्रोध आसा आनी वर्सां जालीं त्या बाबतींत तूं चिंताय. तुका एक झूज झुजचें पडटत. पूण ओरीक बरें तुवें त्या झुजाक फुडो करून तें सोंपोन उडोवंक कित्याक तूं करिना तर. तुजी चाल देवा सांगाता सुफल जावची ना. हाचो अर्थ न्हय तूं स्वर्गार वचचें ना म्हूण. पूण देवाच्या हाजेरीचो तुका आनंद मेळ्ळो ना. आनी हांव तुमकां सांगता देवाचे हाजिरीचो आनंद आमच्या जिवितांत चड गरज आसा. ताच्या हाजिरीन पूर्णतायेन आनंद मेळटा. ताच्या हाजिरीन खात्री करात ते सारकें वार्णाचरण करूंक न्हय प्रदर्शन. ताच्या हाजिरीन पूर्णतायेन आनंद मेळटा. ताच्या उजव्या हाताक जायत्यो बऱ्यो वस्तू आसात. म्हाका आवडटा स्तोत्र, म्हाका दिसता 15 ते म्हणटा हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोल बगूंक पावतलो आनी तुजें दर्शन घेवन गादोशी जातलो. कितलें बरें जेन्ना तूं उठ्ठोस पयली वस्त तुज्या मनांत देव आसोंक, ताचें बरेंपण आनी तो कितलो बरो तो आनी तो कितलो ताचो मोग करता. दुसरे वाटेन आमी केन्नाय उठ्ठांच अनुभवलान जशी आमी उबी तुमी चिंतात त्या मनशान तुका कितें केलें तें. चलात तुमी कितलीं जाणां हांव उलयता तें. देंवच जर खात्री करता तें तुज्या मनान उरोवंक. मातेव 6, 12, 15 एक आयकलो ग्रांत जातलो पूण म्हाका जाय तुमी ताची उतरां पळोवंक. तर वयर घालुया. आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगस सोडून दिलां आनी आमची नाकारणी विसरल्यांत आतां. ताचेर मन दान दवर कित्याक गोडयेक आमकां नाका देवान तशें केल्लें पूण तो ते भाशेन तें कोत्ता. आमी लोकांक बक्षितात तशें आमकां नाका देवान आमकां बोगसूंक. आनी कितलीं वर्सां आमी दोनयाचे मागणे मुला आनी आमकां दिसता तें आत्मीक आनी पवित्र कशें दिसता. आयकात कितें म्हणटात तें. देवा जे परी हांव दुसऱ्या लोकांक बक्षिता तेच परी म्हाका बोगस. केन्ना आमी तोंडां पुरतें म्हणटात हांवें तुका बक्षिलां पूण पुरायेन बगसूंक बोलतेंच. आतां कोण तुजो अपमान करता तर पूर्ण बॉक्सनाचो अर्थ सदांच परत सोयरीगत जोडप अशें ना. पूण तूं ताचे लागीं कशें उलयता ताचेर आसा ताचे विशीं तुका कशें दिसता. तांकां आशिर्वाद मेळलो म्हूण गमतोस. तुजें वागप कशें जाता ताचेर आसा. ओ चलात आयज आमी आनी खोलायेक वेतलीं. हांवें तुका आदार दिवंक जाय हाचो फुडो करूंक. हें झूज हांव खूब झुजलें आनी हांव तुमकां इतलेंच सांगता ह्या वस्तूचे जैत वरोसर तुज्या जिविताचो दर्जो उंच जावचो ना आनी तातूंत बरें जावंक जाय कित्याक हो जिवितान एक पावटी येता तसली परिक्षा न्हय. तुज्या जिवितान हें साबार 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 पावटी येतलें. साबार पावटी. आनी चिंती नाका तूं इगोर्जे वेताय देखून थंय तुका अपमान जावचो ना कित्याक जातलो. तर मातेव 6, 12 आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस दोनया फुडल्या वर्सान या. आनी आमकां थालनेटपणाक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार कित्याक तुजी राजवटकी शोक्त आनी मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. कित्याक जर लोकांक तूं तांचो चुकी बक्षीत तर तांची बेरसरमायेन केल्लीं वायट पातकां सोडून तांकां वचोन दिवंक आनी निराशीपण सोडून दिवंक. तुजो स्वर्गीचो बाप तुकाय बक्षितलो. पूण जर तूं दुसऱ्यांक बक्षिना तर आतां चला दाखोवयात आनी हें आयज सोत मानता म्हूण एक देकोर केले कविता परी दोनयाचे मागणे म्हणचे न्हय कित्याक आमी चिंतात ताचो आवाज आत्मिकतायेचो म्हूण.
पूण जर तूं दुसऱ्यांक ताची चुकी बक्षिना तर तांणी बेसरमायेन केल्ली वायट पातकां सोडून ताका वचोन दिवन निराशीपण सोडूंक तुजो बाप तुजी पातकां तुका बक्षिचो ना. वय अशें दिसता तुझा न्हय. म्हज्यान सांगो येता हांव खूब काल जालो हें कोत्ता आनी म्हज्यान सांगो येता जेन्ना हांवें अशें कितें म्हणटोच ओ म्हज्या देवा खरेंच म्हाका हो प्रश्न आसा. तुमी जाणात आमचे नम्रतायेचे दर्जेचे वयर आमचें शिकप जालां. तुवें आनी कितले शर्मा बॉक्सोन्या वयर आयकोंक जाय तुवें शेकी निर्णय घेवंक. निर्णय घेवन हें करूंक. मातेय 24:10 मातेय 24:1 हांवेसर बायबलींतलो जो खरेपणी आमकां सिनाल दिता शेवटाच्या काळाचो झुजाच्यो खबरो भुमकाम आनी दाखोल आदी 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 वसता. तेन्ना साबा जाणांचो भावार्थ हालतलो निशाणी शेवटाच्या दिसांची. तेन्ना साबा जाणांचो भावार्थ हालतलो मनशां एकामेकाक लुवून दितेली आनी एकामेकाक झोलतली आनी खोटेपण वाडटा त्या मापान जायत्यांचो मोग शेल मोडो जातलो. आतां म्हाका जाय हें सोजमोंक की जेन्ना तुजेर अपमान जावंक तूं दिताय तुका आदकोल येता तुजी सोयरी गो देवा थंय मुखार व्हरोंक. तो एक खाला उडोवपी फातर. तो एक रात्योर. अपमान हें उतर ग्रीक भाशेंतल्यान स्कॅन्डलॉन आंतले येता जो खरेपणी आसलो एक भाग एक कुडको जानवराच्या रातारेचो. जंय यान्स उमकायताले रातेरान जानवराक फोसोवंक. तर सोयतान जालें की हो व्हडलो रात्योर थंय भायर आसा आमकां सगल्यांक धरूंक आनी अपमान जावन आसा यान्स जे तो उजार कोत्ता आमकां तातूंत फोसोवंक. आतां केन्नाय व्हडलो अपमान जावं येता केन्नाय ल्हानसो अपमान जावं येता पूण दोनूय वाटेन तुवें ताचो फुडो केल्यार बरो. निमाण्या दिसांनी जायत्यांक अपमान मेवतलो. पळोवया वर्स 12 आनी खोटेपण वाडटा त्या मापान जायत्याचो मोग शेल मोदो जातलो. हें आसा एक कारण फाटल्या 1.5 वर्सांक हांवें चड प्रवचन दिलां मोगाचे चालीचेर मोगाचे चालीचेर मोगाचे चालीचेर मोगाचे चालीचेर. कित्याक आमी चड भिरांतीच्या काळार आसात आनी आमच्यान एकामेकाचेर रागार जावंक जायना. सोजमोलात हांव कितें म्हणटा तें आमच्यान एकामेकाचेर रागार जायने जो संवसारान कोणाचेर रागार आसोंक तर वायटूच पूण कशा भावा आवय खाशा भयणीचेर क्रिस्त आसोवें. आनी असो न्हू केन्ना आमी चिंतत वयत आनी पयलें चिंतूंक जाय आसलें म्हाका दुखोवच्या आदीं. बरें घडयेक सोद जायत पूण तूं जाणय लोक तो लोक आनी म्हाका दिसता दुसरे वाटेन पयशी तर कितले पावटी तुवें कोणाक दुखयलें आनी तुका खबर पासून ना आनी ती गेली आनी चड दुखी आसली आनी तूं अशेंच ला 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 ला. हें एक निमाण्या वेलाचें झूज जें केन्नाच जावंक नासलेलें तें आयज घडटा आनी शेवटाच्या दिसांनी जायत्यांक अपमान जातलो आनी ती खाला पडोन क्रिस्ता सोरशिल्ली पयस वेतली आनी जायत्यांचो मोग शेल मोदो जातलो शेल मोदो. सोयतानाक जाय आमच्या काळजान एक शेल मोडो मोगाचो किल्लो बांदूंक. ताका नाका आमी एकामेका थंय बरी वागलेली ताका नाका आमी एकामेकाची काळजी घेतलेली आनी तें जावंक आमच्यान दिनेजो. आनी मागीर शेकी पळयल्यार मार्कू 11:23 हांव जाणा तुमी हे ग्रांत जाणो म्हूण पूण म्हाका दिसता आमी खरेंच तें नकळत कित्याक आमी जाणो आसली तर आमी केदींच रागार जावची न्हय. आमी बायबलीची आज्ञा मानून घेवन आमच्या रागाचे दीस अस्तमूंक दिवची नासली. मार्कू 11:23 हें हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावार धरून ह्या पर्वताक म्हणत उठ आनी वचोन त्या समदिरान पड ते ताचे सोरी घडटले. सगळीं आमेन म्हणात. वो हो म्हाका भावार्थाची चाल आवडटा. देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागतात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात तुमकां मेवतलें. हालेलुया. भावार्थ चलता आनी
आणि पळय जायत्या लोकांक 23-24 वाचूंक आवडटा पूण तांकां 25 आनी 26 पडोंक ना. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलेंय बोगसात ती विसर. तें विसर सोडून दी वचों दी आनी तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो, तुमच्यो चुकी आनी त्यो विसरतलो. पूण तूं बक्षिना तर? पूण तूं बक्षिना जाशी जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुकाय बक्षिचो ना तर? हें आसा शेवटाचें. सांगणें चोर आमी निर्दय जायत तर जाल्यार देवाच्यान बक्षिनाचो. जालें थंयसर बस आनी थोडो वेळ ताचेर नियाळ कर. आमचो भावाच चलचो ना. चिरूल बायबल म्हणटा तूं तुजो वेळ ओगडायताय मागणें करून देवान तुजे पासत कितें करूंक जर तूं दुसऱ्यांचेर रागार रावतलें. कित्याक पयली वस्त जावंक जाय तुजें आनी देवा मोदें एक खोबलाद जावंक जाय. तुवें मागणें करच्या आदीं ताणें तुका कितें करूंक जाय तर. आनी अशें जावच्या पासत आमी म्हणूंक बरें म्हज्या भावनाचेर म्हज्यान कांय करिनेजो. हांव तुका कशें दिसता ताचेर खबर करिना, खबर करता तुजी वागणुके बद्दल. हांव सोजमता कोणें तुका दुखोवलां? तुका वचोन तांकां वेंग मारूंक आनी तांकां गोपान घेवंक दिसचें ना. आनी तें हांव सोजमतां, देव तें सोजमता. पूण म्हाका तुका सांगोंक जाय आमी भावना परस व्हरतीं. आनी आमी शिकोसर सारकें तें करूंक तें सारकें न्हय आसतना आमकां दिसता. जाल्यार आमचे परिक्षेंत आमी सुफल जायना. कोण पूण आमेन म्हणटलो आमी बरें प्रवचन करता. आनीक एक वस्त हांव हांगा मेवतली ती मातशी स्तोत्रां 133 हातून थंय म्हणटा जूंय एकवट आसा थंय आशिर्वाद आसा आनी अभिशेक जावप. अभिशेक कितल्याशा इगोजेर अभिशेक ना कित्याक सगळीं थंय झगडटात. मागण्याचो वडील पास्टराचेर रागार आसा आनी लोक पास्टराचेर रागार आसा आनी मागीर कोण दोतोरा लागचो वायट रिपोर्ट मेवता. आनी ती येवन पास्टरा लागीं एक अजाप जावन मागतात म्हज्या सांगाता खोबलातीचे मागणें म्हणत म्हज्या बरी. तूं रागार आसाय ताचेर बरोबर मागणें करूंक जायना की तूं ताच्या फाटल्यान उलयता की तूं नीट करून टिक्का मारता. पूण म्हाका दिसता त्या विशीं कांय करिनेजो. पूण तूं कोत्ता तातूंत आदार दिवं येता. जशें कोणें कोणाक अपमान केलो तुका पयली वस्त तुवें करूंक जाय ताचे पासत मागणें कर. आतां तूं जाणूय केन्नाय हांव तें अशें म्हणटा तूं जाणूय देव हांव नकलोत आनी कितें वायट केलां जाल्यार हो म्हजो दीस बरो नासलो तें म्हाका वायटशें दिसोंक जाय. पूण तूं जाणूय केन्नाय तुजे सुटेचो दीस आसता आनी सगळींच तुजी भावना दुखोवता. तूं जाणूय हांव आदींच जाणो की फाल्यां हांवें चोत्रायन रावंक जाय कित्याक हांव ही कॉन्फिडन्स जावन घरा वयतच हांव म्हजे भितर आसा तितलें भायर घालतलेलें आनी म्हजी भावना आनुकूय नाजूक जातली. तर खरेंच शिकता कशें कांय परिस्थितींतली हांवें रावंक जाय भायर. केन्नाय जायत्या लोकां मदें आसो पळय म्हाका बरें न्हय कित्याक जितल्या लोकां भोंवतणी हांव आसता तितलोच शक्य आसा कोणेक तुका कितें म्हणोंक जें तुका वायट दिसत. तुवें शिकोंक गरज. बरें बोगसोने ना जातोच क्रोध सदांच आमच्या जिवितान रीग घेतलो आनी मागीर देवाचें आसप आमच्या जिवितान अडचणीक सांपडटलें. आनी आमी शिकोंक जाय आमच्या काळजान निर्दय वळखूंक गरज. आमी सदांच दुसऱ्यांक बोगसूंक आनी गरज आमकां स्वताक देवाक बोगसूंक दिवंक जाय. हांव तुमकां उत्तेजन दिता देवा सांगाता वावरूंक तुज्या जिवितांतले बोगसोनेचे परिक्षेंत सुफल जावच्याक. जेन्ना तूं परिस्थितीन पडशी जुंय तूं खरेंच जाणो की तुवें कोणाक बोगसूंक जाय म्हूण शीक तें कशें वेगी करूंक. स्वताचेर उपकार कर आनी बोगस.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.